Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुवांवान बरयलोले पयले चिठीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखतांव म्हूण गमून येता. हय, म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सोवें आसांव म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सोवें आपूण आसा म्हूण सांगता, ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना. भोगोर एक आदली आज्ञा सुरवातेक थावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हळ्यार तुमी पयलीं थावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा, पूण आपल्या भावाक जळटा, तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता, तो उजवाडांत जियेता. आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेष करता, तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुर्डे केल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोण ताचें. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें धरचें. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय? पाणयेंतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसोना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांगतात. देव मंदिरांत जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलचो प्रताप. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोइसेसाच्या शास्त्रा पोरमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृद्धींत बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धींत सांगला त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माखलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें. तुज्या चाकराक आतां धोनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिम्यावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक पुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्तीं जातोलीं आनी एक तोरसाद तुजो ओत्मो आसपास वित्तोली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, एक तोरसाद तुजो ओत्मो आसपास वित्तोली. लूक 2 ओळ 30 आनी 5. नियाळाक आदार. आयज आमी भाग्यवंत तोमास बेकेट, धर्माध्यक्ष आनी रोक्त साक्षी तांचो उगडास करता. भाग्यवंत तोमासान उच्चारलें, जेजूच्या नांवान आनी इगोर्ज सांबाळचे खातीर हांव मरणाक वेंग मारूंक तयार. जेजूची आज्ञा एकामेकाचो मोग करूंक, जसो ताणें आमचो मोग केला. नीज भावार्थान जियोवप म्हटल्यार न्हयच फकत जेजूच्या अनुभवान वाडूंक, पूण पेल्याचो मोग करूंक, तांची निगा घेवंक आनी आमच्या जिविताची चवकशी करूंक. आंकवार मारिया आनी जुसे आपल्या पुता जेजूक देव तेंपलांत भेटोवंक व्हेलो. सिमांव, जो जेजूक पळयल्या बगर मरचो नासलो, तो पवित्र आत्म्यान पळीत केला तेन्ना देव मंदिरांत आयलो. जेजूक आपल्या हातांत घेवन
देवाची तुस्त केली आनी तांचेर आशिर्वाद घातलो. मारयेक म्हणलें, एक तोरसाद तुजो ओत्मो आसपास वित्तोली, कित्याक सडवणे पासत जेजूक कोस्ट मोरणांक फुडो करचो पडटा म्हूण ताणें उक्तें केलें. सडवणेची वाट चलतल्यांक कोस्ट आनी त्यागाक फुडो करचो पडटा. देवाचेर भावार दवरून देवाची चाकरां कशीं जिवंक वावरुया. भो मोगाळ बापा, आंकवार मारेचे देखीन हाल उपद्र्या मोदें आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ सांडिना जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.